प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 15वा विसवोर वोड 21 ते 28 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्सेस 21 to 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसळून गेलो। आनी अवचित त्याच प्रांतांतली कानाची एक बायल भायर सरून, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता, अशी वयली मारीत ताच्याशी आयली। पूण ताणें तिका एक जाप काडली ना। म्हणटोच लागीं सरून ताच्या सिसांनी ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागलें, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता देखून तिका वचूं दी। पूण ताणें प्रतिपालन म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलेल्या शेड्या थंय धाडला। तरी पूण लागीं येवन सोम्या म्हाका पाव, अशें म्हणून ती ताच्या मुखार सरपटली। ताणें जबाब दिवन अशें म्हणलें, भुरग्याचो उंडो काडून सुण्यांक घालप म्हणल्यार सारकें न्हय। खरें सायबा, तिणें म्हणलें, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोन्नीत पडटात ते कुडके सुणीं खातात। तेन्ना प्रतिपाडून जेजून तिका म्हणलें, हे वस्तोरे, वो तो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं। आनी तिची धूव तेच घडये बरी जाली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता एक सिदोना प्रांतांच्या बायलेचो भावार्थ। आनी बाबणीनो, ही जी सिदोनाच्या प्रांतांतली बायल आसली ती एक जुदेव नासली। तिजो आनी देवा बरोबर एक करार नासलो। आनी म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना जेजू त्या सिदोनाच्या प्रांतांत वेता, ही बायल अचितूच येता आनी जेजूच्या फुडें येता आनी म्हणटा, दाविदाच्या पुता, सोम्या दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर। आनी काकूट कित्याक कर म्हणटा, कित्याक तिजे धुवेन एक देंवचार बसलोलो आनी तो देंवचार बसलोलो त्या तिचे धुवेक पिडापीड दितालो। म्हणटच भाव-भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या प्रांतांत वेता, ही बायल जेजूक उलो मारून म्हणटा, सोम्या दाविदाच्या पुता। भाव-भयणीनो, दाविदाच्या पुता म्हणपाक ते बायलेक ती एक जुदेव आसूंक जाय आसली। तिजे आनी देवा बरोबर एक कॉव्हनंट आसूंक जाय आसलो। पूण भाव भयणीनो, ती एक जुदेवाच्या लोकांची बायल नासली, ती भायली बायल आसली। म्हणजे जुदेवाच्या राजांतली बायल नासली। पूण जेन्ना ती जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणटा, जेजू तिका पयस दवरता, तिका आयकना। ती इतली बोव मारतात पूण जेजू तिका आयकना। शिकीन ती पोत्तून जेजूक उलो मारता म्हणून जेजूचे शिस्त येतात आनी म्हणटात, ही बायल आमकां त्रास करता। आनी त्या वेळार जेजू कितें करता, जेजू म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण काडून, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक उडोवपाक हें सारकें न्हय। जेजू तिजो अपमान करता। जेजू भाव भयणीनो ह्या बायलेचो अपमान करता। पूण त्या वेळार भाव भयणीनो, ती पोत्तून जेजूक उलोवन म्हणटा, खरें सायबा म्हणटा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेलो दोन्निल्लो पडलो तो कुडके सुणीं खातात। म्हणटा ती म्हणटा जेजूक, तूं म्हाका सुणें म्हणशी जाल्यार आनी तुमी आतां खरेपणी दोनी आसत जाल्यार, कित्याक तुमी इस्रायलचो पोरचेचो लोक तुजे बरोबर एक मानमेंत आहा म्हणून हांव त्या सुण्या भाशेन मेजावेलो कितें तुकडे आहात ते खावपाक तयार आहा। पूण हांव तुजेर बावार दवरता, हांव तुका स्वत मानता, तूं खरेपणी म्हज्या धुवेक बरो करतलो म्हूण हांव स्वत मानता। आनी भाव भयणीनो, ती अपमान दवरिनासतना जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सायबा, म्हजी काकूट कर, म्हज्या धुवेची काकूट कर। जेजू, हांव तुजेर बावार दवरता, तूं म्हाका कितेंय म्हण, पूण हांव ह्या जाग्या वेली
तुज्यान म्हाका एक म्हजी मिलाक दिवच्या दिनासतना हांव वेचिना, कित्याक हांव खरेपणी जाणो की तुजेर बावर दवरीत जाल्यार म्हजें काम जातलें. भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू तिका कितें म्हणटा? तिका म्हणटा, हे वस्तोरे व्हरतो तुजो भावार्थ, हे वस्तोरे व्हरतो तुजो भावार्थ. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी सगळीं आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी म्हणटा आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, जेजून आमकां एक एकल्याक जी ताणें उतरां ह्या उस्तरीक म्हणलेलीं, व्हरतो तुजो भावार्थ ताच्यान आमच्यान म्हणूंक जाता काय? हो फकत आमी धर्म करता, आमी खूब मागणे करता, आमी खूब देवस्पण करता, पूण खरेपणी आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता काय? आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां एक एकल्याक विचारता, आमकां सगल्यांक विचारता, म्हाका विचारता, तुमकां विचारता, आमकां भावार्थ हा काय ताच्या उतराचेर? लुकाचो 18:8 जेजू म्हणटा थंयसर, तो म्हणटा, जेन्ना तो परतून येतलो ताका संवसाराचेर कसलोच भावार्थ दिसती पडटलो काय? भाव भयणीनो, जेजू परतून येवपाचो आसा. बरी खबर म्हणल्यार तो परतून येवपाचो. आमी ह्या संवसारांत सासणांच्या सासणांक जिवंक येवंक ना. म्हणटच जेजू परतून येवपाचो आसा जाल्यार, आयज येयलो जाल्यार ताका आमचे मदें भावार्थ दिसती पडटलो काय? ओ फकत आमी धर्मान बुडल्या, आमी मागणे करता, देवस्पण करता, सगळें करता, पूण आमी खरेपणी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता काय? आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या शिवर्तमानचे आमी नियाळ करूया. ज्या भाशेन ह्या सिदोनाच्या प्रांतांतल्या बायलेन जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी तिका तिजी मिलाक मेळ्ळी, तिका तिजी दूख बरी जाली, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेजूचेर ताच्या उतराचेर भावार्थ धरुया, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोया, तें उतर पाळूंक आमी सुरवात करुया आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयज आमी सुरवात करुया की जेजू परतून येतलो तेन्ना ताका आमचे भितर भावार्थ दिसती पडटलो. तो खरेपणी आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानतलो आनी आमी एक सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर करून तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.